ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाजन भीष्मदेव तशी आमगेल इतिहासांतू 12 महाजन आसती आणि महाजन म्हळ्यार कोणा लागून संप्रदाय आरंभ जाता तांकां महाजन सांगला आसा। म्हळ्यार शुकदेव आणि ब्रह्मा, नारद मुनी, जनक महाराज, सदाशिव, स्वयंभू मनु आणि लॉर्ड शिवा अशा सगळ्यां कडेन संप्रदाय आरंभ जाल्ले आसा। परंतु कलियुगांतू 4 संप्रदाय मात्र प्रमुख आसा ती, बाकी संप्रदाय प्रमुख ना ती, कार्यान्वित नात। कलियुगांतू आमगेल संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय, मागीर पुष्टिमार्ग रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय आणि श्री संप्रदाय। श्री संप्रदायातूल्यान रामानुजाचार्य, आमगेल संप्रदायातूल्यान मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभू आणि पुष्टिमार्ग रुद्र संप्रदायांतू वल्लभाचार्य अशी, आणि कुमार संप्रदायांतू निंबार्क स्वामी अशी या प्रमुख आचार्य कलियुगांतू ॲक्टिव्ह आसा ती। तातूंतलो एक कलियुगांतू ॲक्टिव्ह नाश संप्रदाय भीष्मदेव। तर भीष्मदेवा चरित्र भारी दीर्घ आणि भारी प्रेरणा दितलें आसा, इन्स्पिरेशन। तर त्या मुखाल घंटा 1 घंटा सांगच्याक भारी कश्ट आसा, तरी तातूंतले एसेन्स सार आमी घेवं येता। जन्म जाल्यार कशें म्हणू की वृंदावनांतू एक जाग आसा शांतनू कुंड म्हणून, ते मथुरा दाखून एक डायरेक्ट मार्ग आसा गोवर्धना वचचे खातीर। त्या मार्गांतू सूर केले मागीर इमिजिएटली रायट सायडाक शांतनू कुंड म्हणून येता। ते शांतनू महाराजान तपश केल्लें आशिल्लें आनी ताजे मागीर भीष्मदेव प्राप्त जाल्लो अशी थंय महात्म्य सांगिल्लें आसा। एनिवेज, तर गंगा देवीक एक पंता शाप प्राप्त जाता की पृथ्वी वचून जन्म घेवका म्हणून, आणि तेन्ना अष्टवसूंकय शाप प्राप्त जाता की तुमकांय पृथ्वी वचचें आसा म्हणून। तेन्ना तांणी मेळटा ती एकमेकांक आनी सांगता ती की तुमकांय गंगा माता तुमकांय वचचें आसा, तुमगेल्या गर्भांतल्यान आमकां तुमी जन्म दिवका म्हणून। तांकां अशी शाप मेळ्ळो की तांणी गर्भवास म्हळ्यार गर्भाशयांतून निवास करून त्या मस्त कश्ट आसा, ते कश्ट अनुभव करून मागीर जन्म जाता तांकां मोक्ष करचो आसा म्हणून। तर गंगादेवी हा म्हणटा आनी मागीर गंगादेवी एक पंता शांतनूक मेळटा एक कडेन, भारी प्रीत जाता, तिका सांगता की तुगेले वाडी करचें आसा म्हणून। तर ती म्हणटा हांव वाडी करूं साध्य आसा, म्हगेलें एकय सांगचें आसा म्हळ्यार हांव कसनय गेल्यार म्हाका कसनय प्रश्न करचो नासा, अशें इत्त केल्लें म्हणून सांगचें नासा। तर तो तेन्ना इतलो मॅच्युअर आशिल्लो शांतनू की कसनय ताका हा म्हणचो तयार आसता। तो हा म्हणटा, ताका गोतना की हा म्हणलें मागीर ती कसन करचें फाव आसा म्हणून ताका गोतना। फर्स्ट चेडूं जाता, ताका सीदा सुतिका ग्रह दाखोवन घेवन गंगा नदी म्हणजे तिगेलेय उदक व्हांवता आसा ते घेवन वता आनी चेडाक उदकांत सोडून दिता। तो पळयता आसतना कसनय उलोवच्याक धैर्य जायना, कारण निमगेल्यार ती वता
ते सांगिल्लें आसा की तूं म्हाका प्रश्न केल्ले वेळार कितें अशें केल्ली म्हणून हांव उत्तर राबता, मागीर तुका हांव मेळना पास म्हणून तो उतर राबता, सहन करता. मागीर अशी 1 2 3 4 5 6 7 चेडवांक ती 7 पुत्रांक ती उदका सोडता. डोळे येतराक चेडा दिश्ट मारता. 8 पंत अनेक पुत्र जाता, चेलो जाता. ताकाय घेवन ती भायर उत्तर राबता. तेगेले मागशी हो उत्तर राबता आणि ती चेडाक सोडताना तो नेमकी म्हणटा, कसं करता तूं, कितले हांव सहन करचें, एक 7 चेडो दिश्ट मारले, आतां 8 चेडो दिश्ट मारतुवें, कसं तूं क्रूर तूं भायले मनीस आसा. हांव अशीच भायले मनीस केन्ना पळयनी, स्वता चेडवांक खंयची आवसू दिश्ट मारता हांव केन्ना आज पळयली, कसं नमुने आवस तूं. तेन्ना ती हात जोडता, हांव तूं सांगिल्लें, म्हाका प्रश्न केल्यार हांव वता म्हणून. आनी तत्काळ ती थंय दाखोवन चेडा घेवन उत्तर राबता. शंतनू भारी बेजार जाता. उरलेल्यारय कश्ट, ना उरलेले कश्ट, पण उरलोवच्याक 7 पंत सहन कर न्हू, 8 पंत सहन करूं जायना. तेन्ना ती वता. तिगेल्या विरहान तूं मस्त कश्ट जाता. ताजे मागीर एक दीस अशीची तो बशिल्लो आसा गंगा नदी न्हंयत किनाऱ्यान तूं, आनी तेन्ना अचानक मस्त नमुने मस्त लाख खटल्यान धनुश्य बाण येता ती अशी, आनी ते बाण अशी उदकावन राबता ती ब्रिड्ज जावन की पुरा उदकाक राबता आनी ताजे मुखार उदक वचना. अशे नमुने बाणाचे नेटवर्क करून लायक करून ब्रिड्ज बंद करून उदक पुरो राबयला. आनी तेन्ना मागीर चेडू एक धांवतो येता, अम्मा 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 पळयल वे, हांव कशी पळय बाण मारून गंगाक राबयला म्हणून. धनुश्य बाण कोणी सान चेल्लो 5 वर्साचो येता, 5-8 वर्साचो. ताजे मागशी तागेली अम्मा येता, गंगा देवी, आनी ताका म्हणटा, यो तुगेल्या अन्ना गुर्त करून दिता. तेन्ना शांतनू थंय राबिल्लो आसा. तेन्ना ती म्हणटा की तुगेल्या पुताक हांव बृहस्पती लागीं बसून शिष्य करून पुरा शास्त्र अध्ययन करून सोडला. आनी भगवान परशुरामा लागीं वचून पुरा शस्त्र अस्त्र विद्या ताका पुरा शिकयल्या. सर्वश्रेष्ठ शस्त्र अस्त्र विद्या ताका शिकोवन जाल्या. सर्वश्रेष्ठ शास्त्र देवगुरू बृहस्पती महाराज तागे लागच्यान शास्त्र अध्ययन करून सोडला. आत पूर्ण जगत्यांतू स्वर्ग लोकांतूय हागेल इतलो विद्वान आनी हागेल इतलो बलवान आनी शौर्यवान कोणेय ना. हांव तुका पुत्र तो दितास. आनी सांगून ती पुत्र दिवन थंय दाखोवन वता. तेन्ना तागेलें नांव आसता देवव्रत म्हणून. सो देवव्रत मागीर अन्ना वटून राबचें सुरू करता. आनी शांतनू तेन्ना कुरू राज्य हस्तिनापुर राय आशिल्लो तेन्ना. आनी ताजे मागीर तो केन्नाय गंगा किनारे वता आशिल्लो. एक पंत ते एक सुंदर युवती पळयता. ती मत्स्यगंधा म्हळ्यार सत्यवती दाशराज आली कन्या. ती थंय गंगा पात्रांत तूं एकाडता तेकडे जेन्नाक व्हरता आसता होणेन तूं बसून दुड्ड घेवन एकाड तेकाडी करचें गेलें काम अशें बोटींग करचें. तिका पळोवन म्हाका भारी मनान तूं मेचवता, भारी मोग जाता. आनी एक पण तेगेल्या घरल्या वता आनी सांगता की म्हाका तुगेलो वाडी करचें आसा म्हणून. क्षत्रीय जनांक अशें करच्याक कांय अड्डी ना. क्षत्रीय रायान कोणाकय निमून कोणाकय वचून प्रपोज करीता वाडी करची काय तरी. तेन्ना तेगेले आन म्हणटा ती म्हणटा अन्नाला बी मेळका म्हणून. ती आन म्हणटा की तेगेल्या जातकान तूं बरयलें आसा की तेगेलो पूत तूं राय जाता म्हणून. तो म्हणटा ना म्हगेले लागीं सुरवेक एक पुत्र आसा, ज्येश्ठ पुत्र आसा आनी राय जावचें ताणें आसा. तर ती म्हणटा ना मागीर साथ दिना. तो म्हणटा साथ दिना. म्हगेल दुवेल्या जातकान तूं तिगेल जावचो पूत राय जाता म्हणून बरयलें आसा म्हणून तो घरल्या वता. ताजे मागीर नित्य थंय वचून बसता
नदी किनारी आनी ताका पळयता बसता आनी दुख्ख करता आसता की म्हगेले पुत्तार म्हाका अन्याय करूं जायना पण हिगेले वयली मन वचना. तेन्ना भीष्म मेरी देवव्रताक दिसता की म्हगेलो आन मस्त बेजार करून बशिल्लो आसा, मस्त दीस जाल्ले, कसं नाही खावचे पिवचे रुची ना, उलोवच्या रुची ना, दरबारा वचच्या रुची ना, भारी बेजार करून दिसता चेहऱ्यान, तोंडार दिसता पुरो बेजारू. ते एक म्हणटा खंय वता म्हणून अन्नान मागशी 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 वता, दूर दाखोवची की अंतर दवर न्हू. आनी आन एका कडेन बसून एक बायले मनशे एका नियाळता आसता. तेन्ना ताका कळटा की म्हगेल्या अन्नाक हेगेले बरी मन आयला म्हणून अण्णा सांगनाशी त्या बायले मनशा घरले वता आनी सांगता की म्हगेले अन्नाक तुमगेले बरी वाडी करचें मन आसा. तर ती सांगता म्हगेले अन्नाले उरले म्हणून. अन्नाले उलयता. आन म्हणटा की पळय तूं तागेले पूत आसा न्हय, तुका राय जावचें म्हणून ताणें निश्चित केला युवराज म्हणून. ताका तरी तुगेले अन्नाल म्हगेले धुवे वाडीक जायना. तो म्हणटा इतलेच वेळ तुगेलो पूत जातालो मागीर अन्ना वाडीक केले मागीर तुका फर्स्ट पुत्र जाता पळय तो राय जाता म्हणून हांव तुका वचन दिता, प्रतिज्ञा करता म्हणून. तर ती म्हणटा व्हडना पण तातूंत आनी एक प्रॉब्लेम आसा. फाल्यां तुका वाडी जावन तुका पूत जाल्यार मागीर आनी जनरेशनान तुगेले पूत हक्कारी राय जाता, मागीर म्हगेले पुत्ताल पूत राय जायना. तेन्ना तो म्हणटा हांव वाडीक करना हांव वाडीक करना म्हणून सांगता. हांव आतां एकदम तुका सहज सांगिल्लें, पण केन्ना तो म्हणटा पळय की हांव हाजे फुडें केन्नाय वाडीक करना, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करता. तेन्ना पुरा आकाशांत तो ध्वनी तागेलो प्रतिज्ञा ध्वनी अशी पुरा गुंजन करता आनी पुरा देवता आकाशांत ओट जावन तागेले बरी पुष्पवृश्टी करता, फूल घालता तागेले बरी. तरुणप्राय मनुष्य आनी पुरा आयुश्य तागेलें येत्र आसा आनी तरी तागेले ताणें राज्यपद त्याग केल्लें आनी तेगेले जावचे मेरी स्टेप मदर तिगेले इच्छेनुसार ताणें वाडी करचें कैद केल्लें, ब्रह्मचर्य पालनाचें व्रत घेतलें. अशी व्रतां नांव भीषण व्रत म्हणून तागेलें नांव भीष्म जाल्लें. आनी पुरा आकाशांत पुरा देवतांनी गर्जन केल्या भीष्म 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 म्हणून. इतली कठोर प्रतिज्ञा, इतली कठोर वचन आनी कोणीय दिनी आज ते. थंय दाखोवन भीष्मदेवाले गौरव आरंभ जाता. ताचे मागीर सत्यवती वाडी जाता. सत्यवती वाडी जाल्यार मागीर आयुश्यवान तूं एक कर्तव्य उरला. राय जायना पण अन्ना बारी खूश जाली की म्हगेले खातीर म्हगेले पुत्तान कितले त्याग केले म्हणून ताका वरदान दिलां की तुका इच्छा मरणा वरदान दिता हांव. तुका ह्या जगत्यान तूं कितली वर्स जिवंत रावचें आसा तूं राबूं येता आनी तुगेले इच्छेन तुगेलो मृत्यू जाता. काळ तुगेले बरी परिणाम मृत्यू रुपान करना. तूं म्हणटा जाता पण मृत्यू रुपान काळ तुगेले बरी प्रभावीत जायना. त्या निमित्तान तो म्हणटा की आतां हांव राय जायना पण कुरू राज्यारी सिंहासनारी म्हगेलें कर्तव्य की प्रतिपंत कोणी योग्य रायो आसका म्हणून. ताचे मागीर सत्यवतीक दोन चेडूत, दोन चेल्ले, विचित्रवीर्य आनी चित्रांगद. गंमत म्हळ्यार तांकां वाडीक व्हरचे काय तरी भीष्मदेव वता घेवन, तांकां घेवन वचना स्वता वता आनी तेन्ना काशीन काशीराज तागेले 3 धूव आसा ताका, तागेले स्वयंवर चाल आसता थंय. तेन्ना हो भीष्मदेव थंय वचून अशी पुरो पराक्रम करता की कोणूय येद्र राबूं जायना ताका. सगळ्यांक परास्त करता विदीन फ्यू मोमेंट्स. आनी तिन्नी धुवांक त्या काशीराजा धुवांक हात धरून तांडून घेवन वता आनी रथार बसून हस्तिनापुरा घेवन वता. दॅट इज कॉल्ड क्षत्रिय वॅलर, मेरी क्षत्रिय वीरता, क्षत्रिय वीर्य. त्यांनी खंयचेय सभेंत वचून खंयचेय चेल्यांक घेवन वचयता वाडी करचे खातीर. तेन्ना हात धरून तांकां घेवन वता. आनी आमगेले वेदिकांत नियम आसा, वेदीक लायफांत की आत्तां ना तेन्ना आशिल्लो की खंयचेय वाडीक जायनाशिल्ल्या
दुवेक कोणी हात लायल्यार आनी कोणा वटू वाडी कोर जायना, तागले वटू वाडी कोर का. तर तीन मनशाक तीन दुवे घेवन तो घेता. मागीर तांकां कळटा तिनी दुवांक की चित्रांगद आनी विचित्र विरी हांगले वटू वाडी करचे खातीर आमकां घेवन आयला म्हणून. तांचो एकली म्हणटा की म्हगेले एंगेजमेंट जाल्ला सुरवेकाची शालवा वटू. तर तो म्हणटा की तूं सांगा न्ही आमकां. तर ती कशें करता, ती सत्यवती लागीं वचून सांगता की अम्मा म्हाका तुमी हांगा घेवन आयल्या ती, पूण म्हगेलें मन सुरवेकाची शालवा वटू एंगेजमेंट जाल्लें आसा. तर ती म्हळ्यार रे भीष्मदेव तूं सांगा न्ही तें कशें सांगचें, तांगेले वटू तांगेले त्वेश आनी तांगेले आवेश पळोवन आमकां धैर्य जायन सांगचें म्हणून. पडना भीष्मदेव तूं ताका वापस सोडून यो म्हणून ती कितें वापस सोडून येता. आनी वापस सोडून गेले मागीर तो शालवो म्हणटा की तुका तुका हात धरून घेवन गेला, हांव तुका स्विकार करचो जायना, तूं वापस वचूका, तागले वटू वाडी करी. तर ती वापस स्वता येता हस्तिनापुरांतू आनी सांगता अम्माक की म्हगेल जावचो वा म्हणून म्हाका तो स्विकार करना, हांव आतां तागेले हात स्पर्श करून मात तागेले खातीर योग्य ना हांव. तर सत्यवती म्हणटा भीष्मदेव तुगेले वाडी कर तिगले वटू. तर तो म्हणटा म्हाका वाडी करचो जायना, म्हगेलें वचन आसा, भीष्म प्रतिज्ञा आसा. तेन्ना ती भारी कोप येता. ती थंय लागून वता आनी वना भितर वचून तपस करता आनी सकट ब्राह्मणां निमगिता कसं करचें म्हणून. तांणी म्हणटात की तुमी तांणी ब्राह्मणां सगळ्या विनंती करता ती भीष्मदेवाक. तो म्हणटा ना हांव वाडी करना म्हणून. ब्राह्मण म्हणटा की तूं परशुरामा देवाल तपस्या करी, ताका प्रसन्न करून तांकां निमगो येता आनी गुरूल आज्ञा तो ना म्हणा. तर ती कठोर तपस्या करता अंबा. आनी हांगा अंबालिका आनी अंबिका वटू चित्रांगद आनी विचित्रवीर्य वाडी करता ती. अशें म्हणटा की विचित्रवीर्य बायले वटू संबंध करून करून इतले वीक जाता की ताका TB जावन तो मरता. आनी चित्रांगद एक म्हणटा चित्रांगद नांवाले गंधर्वा वटू युद्ध करतना तागेलें वध जाता. दोनी पुत्र जे तागेले तांगेले मृत्यू जाता. आनी हांगा अंबा तपस्या करता आसतना परशुराम प्रसन्न जाता. ते म्हणटा तूं कसं जावका. तेन्ना अंबा सांगता की म्हाका भीष्मा वटू वाडी करचें आसा, ताणें म्हाका हात धरून हाडलेले, आतां म्हगेले वटू आनी कोणूय वाडी करचें जायना, म्हाका कोणाले वटू वाडी करची साथ दिना. तेन्ना तो भीष्मदेव आपयता, भीष्मा तेगेले वाडी करी. तो म्हणटा ना हांव प्रतिज्ञा केल्या, हांव वाडी करूं साथ दिना. तेन्ना परशुराम म्हणटा म्हगेले वटू युद्ध कर, तूं युद्ध केल्यार हांव तुका दिश्ट मारता, नाजाल्यार तूं म्हाका परास्त करता म्हणून. आनी इतली भयंकर युद्ध करता तरी दोग जाणां की पुरा देवता लोकांतले सारे देवता आकाशान रपता ती भयभीत जावन. इतली भयंकर युद्ध करता तरी दोगूय. आनी त्या युद्धांत कोणूय विजय जायना. युद्ध चलता आसा, कितले तरी दीस चलता आसा. पुरा अस्त्र शस्त्र पुरा सकट कडेन मंत्र आनी जप आनी करून ते अस्त्र सोडचें आसा. ताजे परिणाम पुरा जगत जाता आसा. पुरा जगत्यान तूं भारी येत्सना टेन्शन चालू आसा. तेन्ना मागीर ब्रह्मदेव सकाळ येता ती. म्हाका दिसता ब्रह्मदेव येता ती. सांगतात की ह्या युद्धांत तूं कोणूय विजय जावचें पावना, तुमी युद्ध राबया ती म्हणून. तेन्ना तागेले शिष्य परशुरामाल शिष्य भीष्मदेव तागेले पराक्रम पळोवन भीष्मदेव पराक्रम पळोवन परशुरामा भारी खुश जाता. तो म्हणटा हांव तुका आतां कसो न्ही आदेश दिना, तुगेलें कसं मना आसता तें करूं म्हणून. तेन्ना अंबा पळयता आसता की लास्ट म्हगेलो प्रयत्नूय फेल जाला म्हणून. तेन्ना ती थंय दाखून वता. ती कळटा की म्हगेली वाडी करना आनी वाडीक साथ दिना म्हणून. लास्ट उपाय पूण फेल जाला म्हणून. तेन्ना तेगेले मनान तूं आचार्य सांगता ती आचार्य आमगेले की बाह्य दृश्टी दिक पडटा की तिका मस्त आनी कोप आयलो म्हणून. पण तशें नाशिल्लें तें. तिका भीष्मा वटू आनीकय मोग जाता की वा मनुष्य इतले त्याग केला अन्ना खातीर, स्वता पुरा आयुश्य पुरा ताणें समर्पीत केला, स्वता खातीर कसं सूख दवरून घेनी, इतले त्याग करून इतल्या वचननिश्ठ ब्रह्मचर्य पालन करता आसा. तर हागेल्या जिवनाक कैद करचे खातीर हांव आनी तपस करता. आनीक पंत जन्म घेवन तागेले मृत्यू कारण जावचे खातीर हांव तपस्या करता. तर स्वता तो केन्ना तें तागेलें समाधान जायना, तेन्ना तो मृत्यू पावना. हांव तागेलें मृत्यू कारण जावचे खातीर
अनेक जन्म घेता आणि तपश्य करता म्हणून. तपश्य करता आणि ते अनेक जन्म घेता. द्रुपद रायाल्या यज्ञान तुल्यानं सुरवेक दृष्टदुम्न आणि द्रुपदी जन्म घेता ती. ताजे मागीर तांकां अनेक पूत जाता. तो शिखंडी. तो शिखंडी म्हळ्यार मागच्या जन्मांत तुला अंबा चेल्ली आणि ह्या जन्मांत तूं तो नपुसक म्हणून जन्म घेता. आणि आयुष्यभर चेडू आशिल्लो दवर न्हू प्राय जावतय तरुण जावतय एक ध्यास घेवन आसा की म्हाका भीष्मवध करचें आसा, म्हाका भीष्मवध करचें आसा, म्हाका भीष्मवध करचें आसा. वाट राखून आसा केन्ना तें चान्स मेळटा हांव भीष्मा मृत्यू जावचे खातीर कारण जाता म्हणून आयुष्यभर मनान तूं चिंतन करून पुरा शस्त्रविद्या अस्त्रविद्या पुरा शिकून घेतल्या की एक दीस भीष्माक तागेले मृत्यू कारण जावचे खातीर म्हाका प्रयत्न करचे आसा म्हणून. तर तुमकां थोडं कोत्ता आसा की फायनली युद्धांत तूं भीष्मदेव करू कौरव पांडव युद्धांत तूं युद्ध सुरू जाता आणि सर्वे प्रधान सेनापती कोण भीष्मदेव. आणि भीष्मदेव इतले प्रचंड पराक्रम करता ती की 9 दिसान तूं 7 अक्षयहिणी सैन्यान तुले अर्ध सैन्य म्हळ्यार 3.5 अक्षयहिणी 50% तांगेलें सैन्य पुरा दिशुमान कैद करून सोडटा. प्रति दीस हांकां येचन वाडता वता. आज इतले मेल्ले, फाल्यां इतले मेल्ले, पर इतले मेल्ले. पुरा तो सैन्य पुरा देखनाशी देखू पडा आनी कोणें मुखारी मृत्यू मात देख पडता. आणि भीष्मा येद्राक तागेले त्या वादळा येद्राक कोण रापशे आणि कोण जिवंत रापता म्हणून कोणाकय गोतना. आणि तेका कडेन दुर्योधन येवन सांगता आसा तिके जोर आवाज करून भिष्टायता आसा पितामह भीष्म तुमगेले युद्ध भारी चांग चल्ला म्हाका तसं पण तुम्ही 5 पांडवांक वध करना ती की तुमकां साध्य आसा तांकां वध करप पण तुम्ही जाय म्हणून तांकां अवॉयड करून बाकी जाणां मारता आसता ते आमकां इंट्रस्ट तातूंत ना. तुम्ही सैन्यांक मारचे खातीर आमकां इंट्रस्ट ना. तुम्ही 5 पांडवां इते मारना ती म्हणून तुमगेले पुरो युद्ध कौशल्य युद्ध नीती तांगेले अनुकूल आसा. तांकां सोडून तुम्ही सगळ्यांक मारता ती. खंय गेले तुमगेलें शौर्य तांकां तुम्ही ती मारना ती. युद्धांत तूं कोणें मोग करना कोणा वटू. युद्धांत तूं कोणें फॅमिली रिलेशन पळयना ती. केन्ना ऑपोजीट पार्टी राबता तेन्ना अशी केन्नाय तुमी करच्या नजा अशी म्हणून ग्रेट ग्रँडसन पितामहाक भिष्टायत आसा. आतां क्षत्रियांक केन्नाय अपमान केल्ले केन्ना सहन जायना. तेन्ना भीष्मदेवाक सहन जायना. केन्ना तो म्हणटा की तुमगेलें शौर्य खंय गेला, तुमगेलें युद्ध कौशल खंय चमकला. तुम्ही जगांत तूं सगळ्या भाशेन श्रेश्ठ योद्धा म्हणून आसात. तेन्ना भीष्मदेव सांगता की फाल्यां हांव तुका वचन दिता प्रतिज्ञा करता आसा. फाल्यां हे 5 बाण आसात पळय ह्या 5 बाणान हांव फाल्यां 5 पांडवां वध करता. दुर्योधन इतले दुश्ट आशिल्लो आनी इतले हाव टू से सो क्रूर ही वॉज. सो तो म्हणटा की 5 बाण मेगले दिया ती राती भितरी कसं नाही गडबड जावचो नासा. फाल्यां सकाळ नको दिता सूर्योदया वेळार आनी वता. तेन्ना ही खबर हांगा मेळटा कृष्णाक आनी पांडवांक तंबू मेळटा की फाल्यां अशी प्रतिज्ञा केल्ली आसा तेन्ना आमगेलो मृत्यू निश्चित आसा. भीष्म प्रतिज्ञा म्हळ्यार कशी कसनय ताजे मध्य येना प्रतिज्ञे भितर. तेन्ना कृष्ण 2 ट्रीक करता 2 ट्रीक. मागीर सांगता ताजे पुरो अर्थ. द्रौपदी म्हणटा की द्रौपदी तूं कसं करी फाल्यारी सूर्योदय जावचे फुडें भीष्मदेव मस्त साधन करता आसा, जप करता आसा, ध्यान करता आसा, पूज करता आसा. काळखान तूं सकाळी उठून युद्ध आसो नाजाल्यार शांती आसो तागेले साधना केन्नाय कैद जायना, केन्नाय तातूंत बाद जायना. तागेले अविरोध साधना चालू आसा. कसनय आयुश्यांत जाल्यार तागेली भक्ती तागेली साधना तो सोडना. गंगा नदी पगले बैसून तो सकाळी काळखान तूं साधन करतना डोळे बंद करून तूं मेघलोटी यो आनी हांव सांगलें तशें करी म्हणून. तेन्ना ती पांयान तूं मागीर पादत्राण घाल न्हू ती वता आसतना तेजे आवाज येता आसा. तेन्ना तो म्हणटा की कृष्ण म्हणटा की ते पांयान तुजें चप्पल काड तूं आनी म्हाका दी. ते आवाज आयला ताका गुर्तू मेळटा कोण म्हणून ताका कळटा. तर द्रौपदीले चप्पल घेवन कक्या मारता कृष्ण.
भक्तवत्सल कृष्ण भगवान की जय हो. तागेल आमगेल भक्ता आले पादत राहणं चप्पल घेऊन खाक्या मारणू कृष्ण वत्तस आणि ती चप्पल काणू अनवाणी वत्तस हां चप्पल घालनाशी आणि त्यांना भीष्मदेवाले डोळे बंद असती आणि काही ओपन करणी साधना ध्यान करता असं त्यांना तिक्क पळती कृष्ण सांगता पुस्तक पांय पडी म्हणून तर ती ताका दंडवत प्रणाम करता तो म्हणटा की अखंड सौभाग्यवती भव अशी तिका वरदान दिता. मागीर डोळे सोड पळयता कोण म्हणून तेन्ना पळयल्यार द्रौपदी मागीर कोण तेगेले सारको सौभाग्यवती म्हळ्यार कोण 5 पांडव अखंड सौभाग्यवती मागीर 5 पांडव वध कशें करचो ते दाखोवन एक वध घेता हां मागीर एक वरदान घेता अखंड सौभाग्यवती भव. आतां कशी वध करचो तेगेले बामणालो हांगा अर्जुना पेटयता दुर्योधनाक लागीं आणि आतां युद्धांत कशें आसा आमगेलें म्हणटा न्ही निप्पोन निप्पोन बॉम्ब घालचे न्ही येद्रा येद्रा युद्ध करता सांजे मागीर ओट्टू जेव येता ओट्टू बसून उरलो येता लायक करून मोग दाखोव येता कसं नाही करूं येता दिसाक युद्ध करचें आनी राती बसून लायक करून प्रेम आनी मोग दाखोव येता. सांजे मागीर सकाळी फाल जाल्यार द्रौपदी ताजे फुडें सांजेक अर्जुना पेटयता दुर्योधनाला तंबू पेटयता आणि तो येवन वंदन करता ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन मालगड न्हय ताका प्रणाम करता. तो म्हणटा अर्जुना तुगेलो धाकलो भाऊ म्हगेले घरल्या तूं आयला म्हगेलो तंबू आयला कसं तुगेलें मना आसता तूं कसं वरदान जावका तेन्ना कृष्णान पुरो शिकोवन पेटलें आसा कृष्णान तूं कसं दिवका सांग युद्ध करचे शिवाय तुका हस्तिनापूर राज्य दिवका हांवें अशें मना आसा तुका तर ना 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 अशें कांय ना आमी युद्ध करून पळया कोण योग्य म्हणून मागीर तूं कसं जावका सांग हांव तुका वरदान कसं दिवका सांग. तो म्हणटा म्हाका ते 5 बाण दी म्हणटा आनी 5 बाण ताका कळटा की कृष्णान पुरो ट्रिक आसा म्हणून कसं करचें आतां शब्द दिला न्हय तो बाण घेवन येता ती आनी त्या पुरा ट्रिक दोनी ट्रिक आसा पळय ते भीष्मदेवा कळटा की कृष्णान पुरो केल्लें म्हणून तेन्ना भीष्मदेव अनेक पंथा दुर्योधन अशें पुरो खूब येवन येता म्हणटा की पळय आमगे पुरो प्लॅन फेल जाल्ले आमी कसं केलें कसं जाल्लें तेन्ना म्हणटा भीष्मदेव की फाल्यां हांव असल नमुने युद्ध करता की कृष्णान प्रतिज्ञा घेतिल्ली आसा की हांव ह्या युद्धांत तूं शस्त्र उखलना म्हणून फाल्यां हांव अशें युद्ध करता अर्जुना वट्टू अशें युद्ध करता की अर्जुना वध जावचे फाव जाता तेन्ना त्या पळोवन कृष्णाक हांव जबरदस्ती ताका शस्त्र घेवचें काय तरी ताका फोर्स करता. आनी नेक्स्ट डे भीष्मदेवान असल नमुने युद्ध केला 8 days आनी अशें युद्ध केला की अर्ध सैन्य कैद जाला आनी 9th डे ताजे पशी तीव्र युद्ध करतात ताजे पशी भयंकर युद्ध मारी कोणूय पांडवांक जिवंत रावची तातूंत साध्य ना अशी म्हणून पण सगळा पशी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन आसा पळय तो कृष्णा सारथी घेवन तागेले उठून युद्ध करता आसा अशी भयंकर युद्ध करता की कृष्णाक भारी खूप येता अर्जुनाक निशस्त्र करून सोडता तागेले पुरो धनुष्य तो वायू गतीन त्या कुडके जाल्ले धनुष्य जॉईन करून वापस घेता हातान तो वापस नवीन धनुष्य घेता वापस बाण प्रत्येक पंथा प्रत्येक शस्त्र कुडके सोडता आनी अर्जुनाक निशस्त्र करून सोडता. आनी आतां अर्जुनाले वध जावचो आसता तेन्ना त्या कृष्णाक पळोवन इतलो कोप येता कृष्ण रथांतल्यान उडकी मारता आनी सकाळ एक रथचक्र मोडून पडलेलें आसा त्या उखलून हातान तो अशी घेवन गुंडायची सुरू करता सुदर्शन चक्र रूप दिता आनी ते घेवन त्या गुंडायत घेवन वचून भीष्मदेव एकरा आक्रमण करता. तेन्ना भीष्मदेव तागेले धनुष्य बाण पुरा सकाळ उडयता तलवार पुरा गदा पुरा उडयता आनी अशें हात म्हणून राखता या देवा म्हाका मारी म्हणून. तेन्ना अर्जुन उडकी मारता ताज्या रथान तुल्यान आनी मागशें धांवन कृष्णाला दोनी पांय धरता कृष्ण पांय तांडून तागेले येद्रा वता आसता ताजे इतले द्वेश आसा इतले तागेले कोप आसा की म्हगेले शिश्या वटून इतले भयंकर युद्ध करून ताका कश्ट दिला म्हणून कृष्णाक इतले तांबडे जावन तोंड आनी डोळे आनी पुरो केस पुरो ओपन जावन कोपान धांवता आसता चक्र घेवन भीष्मदेवा मारचे काय तरी आनी त्या भक्तवत्सल रूप पळोवन भीष्मदेवाक इतली खुशी जाता की आतां हांव मोर्चा तयार आसा तो म्हणटा मारी म्हाका म्हणून. भागवतांत तो भारी चंद वर्णन दिला महाभारतांत तो भारी चंद वर्णन दिला की त्या रूप
अर्जुनाक पळोवचें जाय न्ही, कारण तो म्हापशे आशिल्लो आनी म्हापशेन तुल्यान पांय धरून तांडीत आसा आनी देवान तागेले पांय तांडीत आसतना मुखार मुखार वचून चक्र घेवन धांवचें आसा. तेन्ना त्या रुपाच म्हळ्यार ताच्या रुपाचें वर्णन भीष्मदेवान शरपंजरांत आसतना सांगिल्लें आसा. तें आमी मागीर सांगता. तें वर्णन अशें सांगिल्लें आसा की कृष्णान तागेले भक्ता वटू जाल्लेलो अत्याचार पळोवन असह्य जावन कृष्णान रथांतल्यान उडकी मारून चक्र हातांत घेवन गुंडान मेगेल कडेन धांविल्लें आसा. तेन्ना तांगेले चेहरे तागेले तोंडार मस्त कडेन धूळ लागिल्ली आसा युद्धांत तुली. मस्त कडेन बाणाचे वार आसा, मागीर रगत व्हांवता आसा शरिरांत तुल्यान सकट कडेन. केंस बरो धुळीन भरलेली आसा ती आनी केंस बरो सोवून धांवता आसा कृष्ण. हातांत तो चक्र आसा आनी भक्ता विशयी मोगान कोप करून म्हाका मारच्या खातीर धांविल्लें आसा. त्या रूप हांवें मात पळयल्लें आनी कोणें पळयली. एक वीर व्यक्ती आसा पळय, शौर्यवान व्यक्ती, तागेले योग्य ताका कसो नमुने मोग दाखोवका त्या नमुन्यान म्हाका देवाल मोग दाखयल्ले आसा. आतां युद्धांत राबले आसतना आमगेले समजा आमगेले शत्रू आमी युद्ध करता आसता ती हे विचित्र युद्ध असे. कशी युद्ध आसा विचित्र. येद्रा आशिल्लो अर्जुनूय भारी मोगाचो, येद्रा कृष्ण आशिल्लो भारी मोगा देव, येद्रा आशिल्लो युधिष्ठीर भीम सकट मोगाचे पुत्र तागले वटून युद्ध करून राबला ती. मागीर युद्ध करचें आसा ती मारून राबल्या ती. पण इतलो मोग आसा, इतल्या वर्सांचो मोग आसा, आंगा खांद्यार तांकां खेळिल्लें आसा, सान्नां व्हड केल्लें आसा, तांगले वटून युद्ध करचें फाव आसा. अशी पुरो कालगती आसा. तर येद्रा कृष्ण धांवन येता म्हाका मारच्या खातीर, पण तो म्हगेलो देव आसा, तागेली भक्ती करता हांव. पण देवूय कशें आसा, युद्धा भितरी युद्ध परिस्थिती योग्य कशी मोग दाखोवका म्हूण देवाकय गोत आसा. घरलें आसल्यार आलिंगन दिवन उमू घेवं येता, पण युद्ध भुमीन तूं कशें मोग दाखोवचें आसा. अर्जुनान बाण मारून प्रणाम केल्ले आसा भीष्मदेवाक, द्रोणाक आनी कृपाचार्याक, सगळ्यांक बाण मारून प्रणाम केल्ले आसा. युद्ध सदृश म्हळ्यार युद्ध योग्य, युद्ध प्रसंगांत योग्य जावन ताणें तागेले पद्दतीन तागेले नमुन्यान ताणें प्रणाम केल्ले आसा. अशी देवानय युद्धभुमी योग्य, वातावरणा योग्य मोग दाखयला अर्जुना खातीर आनी भीष्मा खातीर. ते मोग पळोवन भाव विभोर जाला भीष्मदेव. सांगला देवा म्हगेल्या जिवनांत तुरी आज ही परिपूर्णता, आज म्हगेलें जीवन धन्य जाल्लें की तुमगेले वटून युद्ध करचें म्हाका आज चान्स मेळ्ळा आनी तुमगेल्या हातान तूं मृत्यू जावचें आज म्हगेलो चान्स आसा. तेन्ना थंय अर्जुनान येवन ताका राबयला. देवा तुमी प्रतिज्ञा केल्लेली न्हय, डोंट डू दीस, प्लीज तुमी अशी करूं नाका ती. मागीर देव आमगेली तागेली भावना कंट्रोल करून चक्र सकाळ दवरता ती. त्या दृश्य सांगता आसा भीष्मदेव, त्या दृश्य हांव पळयलां आनी कोणाकय देखूपणी तें येद्रा हांव आशिल्लो, अर्जुनाकय गोत्त जावनी आनी कृष्णाकय गोत्त ना तांगेलें तें रूप कितलें मनोहर आशिल्लें म्हणून. म्हगेल्या मनांत तूं कितलें मोग उत्पन्न जालां तांगेलें तें रूप पळोवन. तांगेले भक्ताक वांचोच खातीर भीष्मदेवान स्तुती केल्या देवाली. तुम्ही भक्ता वाचूच खातीर स्वताल प्रतिज्ञा तुम्ही कैद केल्या. यू हॅव ब्रोकन युअर ओन प्रॉमीस टू प्रोटेक्ट युअर डिवोटी. इतले मोग आसा तुमकां भक्ता वर, इतले भक्त वत्सल्य आसा की ताजी यात्राक तुमगेली प्रतिज्ञा, तुमगेलें आयुश्य कसंय तुम्ही महत्व दिना ती. अशें म्हणून तांणी मस्त गौरव केला देवालो. केन्ना केला देवा गौरव? शरपंजर आसले तेन्ना. ताजे मागीर भीष्मदेवाले वीरता वीर्य उण जायन न्हय. ताजे मागीर तांकां मारचें कशें म्हणून वतना. आतां हो प्रसंग जालो, अर्जुनाने देवा राबयले आनी दीस कैद जालो, तरी आनी काही प्रश्न कैद जाय न्ही की भीष्मदेवा कसं करचें म्हणून. तर सांजे मिटींग चलता आसा मिटींग आनी कृष्ण सांगता केन्ना थंय भीष्मदेव जिवंत आसा पळय, तुमी बसा ती, तुमगेले पराजय निश्चित आसा. तांकां मारले शिवाय युद्ध विजय जायना. तर अर्जुन म्हणटा अरे कशें तांकां मारचें, आमगेले पितामह येता, आमी तांगेले आंगा खांदार खेळलेले, आमी तांगेले हातांतल्यान जेवण केल्लें, तांगेले खाड तांडून मस्ती केल्या आमी तांगेल्या आंगारी कशी. मागीर इतलो मोग आसवाय मागीर बसा थंयची, तुमगेलें आयुश्य कैद आनी हस्तिनापूर भविश्य कैद जाता.
मस्त पुरा आर्ग्युमेंट करून मस्त पुरा कावन्सिलींग करून मागीर पांडव एक विशयान तूं एग्री करता ती ओके तांकां वध करपाक आवश्यक आसा कशें करचो तर कृष्ण म्हणटा तांकां वचून निमगुका कशें वध करचो म्हणून पळय इतलो मोग आशिल्ले पंच पांडव इतली पुरा तांगेल्या आयुश्यान तूं तांगेलो संबंध आसा मोग आसा आनी तांकां वचून निमगुका आतां हांव आतां आमगेले महेश कुलवराक हांव निमगेल्यारी तुमगेले वध कशें करचो कशें दिसता तें हां मोगा मनशाक अशें निमगे साध्य आसवय की तुमकां दिश्ट कशी मारचें सांगा ती म्हणून तांकांय तयार ना ती पांडव मागीर अगेन कृष्ण सांगता ती की तुमी नातल्यार जाय नातल्यार बसा ती मागीर ताकाय जाता तयार जाता ती वच्ची आमी निवंगया म्हणून मागीर मस्त रोवन 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 वता ती तंबून तूं भीष्मदेवाल्या आनी सकाळा पळोवन भीष्मदेव भारी खूश जाली अरे आज पुरा कृष्णा घेवन पंच पांडव म्हगेले तंबू आयले ते कितले चांगले दीस म्हगेले काय तरी सांगा पुता सांगा कसं जावं तुमकां तुमी कसं इच्छा आसा तेन्ना कोणें कसं उरलें ना ती रडता आसत रडता आसत कसं जावं तुमी इतलें रडचें कारण कसं नाही मागीर धैर्य करून अर्जुन निमगिता तुमगेलो वध कशें करचो म्हणून आनी रडता मागीर ते प्रश्न करून मस्त कश्ट करून प्रश्न निमगिता आनी ते प्रश्न केले मागीर ताका भावना कंट्रोल करूं जायना बहुत चुकलें म्हणून घेवन पडटा आतां समजा म्हाका कोणें आयलें निमगेल्यार की तुमगेलें वध कशें करता म्हाका खूब येवचें साध्य आसा पण भीष्मदेव इतली महान व्यक्तित्व आसा इतली महान व्यक्ती इतली श्रेष्ठ महाजन आसा तांकां भारी खुशी जाता आनंद खुशी जाता इतली खुशी आयुश्य केन्ना जायनी इतली खुशी जाता अर्जुना तूं आज हो प्रश्न निमगून म्हाका इतली खूश केला तुवें इतलें म्हाका प्रसन्न केला तुवें हो प्रश्न म्हाका निमगुका म्हणून म्हाका कितलें मना आशिल्लें की कोण निमगितालो प्रश्न तुमी म्हाका हो प्रश्न निमगुका म्हणून आज म्हाका आज ते कितलें मना आशिल्लें आज तुमी हो प्रश्न निमगून म्हाका भारी खुशी दिल्या हांव तुमकां खुशयेन सांगता की म्हगेलें वध कशें जावचें म्हणून म्हाका गोत्त आसा की हांव जिवंत आशिल्लें थंय तुमी राय जावचें साध्य ना म्हणून हस्तिनापूर राय जावचें म्हणून तुमगेले राज्याभिशेक जावचो साध्य ना म्हाका गोत्त आसा म्हाका मोर काय म्हणून म्हाका गोत्त आसा म्हाका हांगा रणांगणान तूं पोड का सकाळ युद्धान तुला बगडे जावका तेन्ना तुमगेलो मार्ग जाता क्लियर जाता हस्तिनापूर राज्य करचें म्हणून आनी तेन्ना इतली महान व्यक्तिमत्व भीष्मदेव की स्वताले मृत्यू कशें जावका म्हणून फॉर्म्युला दिता आसा नेगेल याद राख तुमी फाल्या जेव्हा केन्नाय नपुसक मनशाक घेवन आयल्यारी आनी त्या नपुसक मनशान पुरा क्षत्रिय जावन आयल्यारी आनी म्हाका आव्हान दिल्यारी सावधान म्हळ्यारी हांव म्हगेलें शस्त्र सकाळ दवरता ताजे मागीर म्हाका कोणेय बाण मार येता कसोय करूं येता हांव नपुसकान म्हाका आव्हान दिल्यारी चॅलेंज केल्यारी तागेले बरी हांव बाण सोडना शस्त्र सोडना तर तुमी अशी वेवस्था करा ती की खंयचे एक नपुसक मनशाक घेवन येया ती तर तेन्ना अर्जुन आनी परत प्रश्न पडटा कोण वो योग्य नपुसक मनुष्य क्षत्रिय कोण आसा तेन्ना आमगेलो आसना देव ताकपडा करता आसा देव सांगता की द्रुपदा लागीं आनी एक पूत आसा द्रौपदील भाव शिखंडी म्हणून आसा तो जन्मजात नपुसक आसा ताका फाल्या पुरा कवच आनी घाल नाय करून मुकुट आनी घाल धनुष्य बाण पुरा घेवन शस्त्र अस्त्र घेवन रथार बसून हां तुगेली येद्रा ताका घेवन वचचें आसा तागेली मागशी आमी वचया ताका मुखार करून तागेली मागशी हांव तुगेले रथ घेवन अर्जुना घेवन वता आनी मागीर शिखंडी मागीर चॅलेंज करता भीष्मदेव सावधान म्हणून तेन्ना ताका पळस ताका भीष्मदेव शस्त्र सकाळ दवरता तेन्ना मागशीन तुल्यान अर्जुन तूं बाण मारका म्हणून आनी तो दीस येता सूर्योदय जावन शंख वाजले मागीर युद्ध सुरू जाता आनी सर्वापटी सुरवेगाची शिखंडी इतली खुशी जाता ताका की तागेले लायफ टायम मिशन आशिल्लें मागीर ताणें जन्म तागेलो घेतिलो भीष्मदेवा वधा खातीर कारण जावका म्हणून मनान तूं मोग आसा भायर क्रोध देख पडटा मनान तूं मस्त मोग आसा की ह्या मनशान मस्त कश्ट सहन केला मस्त तपश केला मस्त दुख्ख सहन केला तागेली ह्या जीवन म्हाका अंत कोरका तागेलें दुख्ख कैद करचें कितें तरी ह्या मना भितर भावना आसा आनी भायरी जेन्ना दिसता की ते कसं म्हणटा ताका रिवेंज घेवचे खातीर प्रतिशोध घेवचे खातीर हो तयार आसा म्हणून ताका यात्रा करून तो सावधान म्हणून अशी धनुश्य घेवन रावता
ताका पळेल सत्तकाची भीष्मदेव धनुष्य सकाळ दवरता आनी तागेले मागशीन मागीर अर्जून बाण मारचे सुरवात करता आनी भीष्मदेवाले शरीर वज्रा मणके आशिल्ले वज्रा मणके कोणालेय बाण ताका लागल्यार चिकी चिकी वच्ची मात्र भितर चिकी रगत येवची मात्र पण थ्रू एंड थ्रू वचना शरीर भेदन करून सुरवे बाण अर्जुनालो एक कडेन मारले मागीर आर पार वता एका कडच्यान गेले मागीर त्या कडच्यान भायर येता अर्द राबता भायर वचून आनी मागीर ताजे मागीर अर्जुनान दोळे बंद करून बाण मारलेले आसा कारण ताका सहन जायना तें की म्हगेले पितामहा वरी हांव बाण मारतास म्हणून पण बाण मारपाक धर्म युद्ध करचें आसना कृष्णान सांगून दवरलें आसा की युद्धान तूं पुरा रिलेशनशीप आनी पुरा मोग दाखोवचें नासा युद्ध धर्मा खातीर करता धर्म राज्य स्थापन करचे खातीर युद्ध करता म्हणून पुरा भावन आनी भावना पुरा बगली दवरून युद्ध करता कर्तव्य करता म्हणून तर कर्तव्य करता वय पण बरें भावना आसना कशें करचें म्हणून तांकां तें बाण लागतना ताका पळोवचें जायना आनी ताका आनीक विद्या आसा ध्वनी लक्ष भेद म्हळ्यार दोळे बंद करूनय ताका बाण मारचें कल आसता तागेलें कौशल्य आसा अनंत कोटी कोटी बाण वर्षाव करता तेन्ना भीष्मदेव सांगता आसा प्रत्येक बाण अशी रेगता शरिरांत तूं हांगा दाखोवन रेगून भायर पडता आसा अर्द तेन्ना भीष्मदेवान सांगिल्लें आसा म्हाका कोत्ता आसा हे बाण शिखंडील न्हय म्हणून हे बाण म्हगेल शरिरांत तुल्यान आर पार वतात न्हय ते अर्जुनाल बाण आसा ती आज म्हगेलें जीवन धन्य जाला की अर्जुनाल बाण म्हगेल्या शरिरांत तूं प्रवेश करता आसा ती ह्या म्हगेले वज्रा मणके आशिल्लें शरीर आसा पळय ताजें इतली परम भाग्य आसा की ह्या शरिराक अर्जुनाले बाण लागचें भाग्य प्राप्त जाला ह्या जिवनांत तूं अर्जुनाल बाण प्राप्त करचें म्हळ्यार सकाळ पाशी एक युद्ध करताले मनशा खातीर एक वीर्यवान मनशा खातीर सकाळ पाशी व्हडलो सन्मान आसा तो आज सन्मान म्हाका प्राप्त जाला जगत्यांत तुला सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनान आज म्हगेलो बाण प्रहार केला आनी म्हगेलें जीवन अंत करचे खातीर प्रयत्न केल्लो आसा आतां आमकां बाण लागतना केन्ना आमकां दुख्ख जावचें फाव आसा म्हटल्यार कोप येवचें फाव आसा हांगा बाण लागतना आनंद उत्पन्न जाता आसा हे पुरो दिव्य वेवस्था दिव्य लिला युद्धांत तूं तें युद्ध नीती म्हूण दिसता डिप्लोमसी म्हूण दिसता परंतु कसन चल्ला प्रेम लिला चाललेलो आसा प्रेम लिला कोणाली कृष्ण अर्जुनाली नाही कृष्ण भीष्माली भीष्म अर्जुनाली हां आनी शिखंडी आनी भीष्माली प्रेम लिला हांगा चाल आसा वेगवेगळे नमुने प्रेम आसा पळय ते वेगवेगळे नमुन्यान तूं हांगा प्रकट जाता आसा सकट नमुन्या प्रेम भावना भीष्मदेव अनुभव करता आसा आनी फायनली कसं कसं उकळता पळय तलवार उकळता पुरो कसं कसं उकळता पुरा कैद करून भीष्मदेवाक अर्जुन सकाळ पाडयता सकाळ लकयता अशें सांगिल्लें आसा की आमगेल्या शरिरांत तूं पुरा कितें चर्म आसा पळय त्या चर्मान तूं 3.5 करोड केस आसा ती रोम 3.5 करोड्स हेअर फॉलिकल्स ते प्रत्येक हेअर फॉलिकल तांतू ताणें बाण मारलेलें आसा आनी 2 बाणां भितर खंयचें एक बोट वचना एक जाग ना तांतू वचनी सूय वचना भितर इतली बाण मारले आशिल्ले तांच्या शरिरांत एक तोंड मात सोडूं बाकी पुरा आंगान तूं प्रत्येक कडेन बाण मारलेले आसा प्रत्येक कडेन इतली बाण मारून एक शरपंजर निर्माण केल्लें आसा बेड ऑफ एरोज आनी मागीर अनेक बाण मारून लकवून सकाळ ताका पाडून नितकारान दवरलें आसा आनी मागीर ते पडले मागीर त्या दिसा युद्ध कैद जाता थंय आनी पडले मागीर भीष्मदेव सांगता म्हाका आतां भारी खुशी जाल्या शरिरांत तूं इतली कश्ट आसा शरिरांत तूं इतली रगत वता आसा इतली वेदना जाता आसा इतले कश्ट आसा तरी आत्माक भारी खुशी जाल्ली आसा की आज ही हांव पडले मागीर म्हगेल प्रिय पांडवांनी फाल्यां राय जावका तांगेलो मार्ग आज क्लियर जाला ताजे मदत तुला हांव बगले गेल्ले मागीर आतां तांणी हस्तिनापूर राय जावचो मार्ग क्लियर जाला आनी युद्ध जिंकचे आज फाव आसा हांव गेल्ले मागीर तेन्ना अर्जुना सांगता म्हाका मस्त ताण जाल्या म्हाका उदक जावका म्हणून
तेन्ना दुर्योधन म्हणटा, हे दुशासन वच रे तंबू दाखोवन उदक घेवन हांव. तेन्ना भीष्मदेव सांगता, हांव योद्धा आसा, युद्ध करतना हांव पडलेलो आसा, म्हाका योद्धा म्हणके उदक पिवका तुवें. अर्जुना, एक युद्ध करताल्या मनशाक सन्मानपूर्वक कशी उदक दिवका तशी तूं उदक दी म्हणटा. तेन्ना अर्जुन गंगा मंत्र म्हणून बाण नेला मारता आनी थंय दाखोवन गंगा उत्पन्न जाता आनी त्या गंगा उत्पन्न जावन त्या उदकाक भीष्मदेवान तोंडा पडता आनी तेन्नाची गंगा देवी थंय स्वता प्रकट जाता आनी हांव सुपुतालें मिलन जाता युद्धभुमीन तूं. तेन्ना हांव सांगता गंगा देवी, पुत्रा आतां तूं आतां मस्त कश्ट काडले, आतां वच्चा आमी. तो म्हणटा आनी काय म्हाका वेळ जाय न्ही वचूचें. केन्ना हांव युधिष्ठिराक राज्य सिंहासनान तूं बशिल्लो पळय राय जाल्लो, तेन्ना हांव वच्चें पावस म्हणून. आनी भारी मोगा संवाद जाल्ला भीष्मदेव आनी गंगा देवी भितरी. कोणाकय गंगा देवी देखपणी ताणें मात तिका हावसू पळयलें आनी मागीर ताजे फुडें उदक दिवचे फुडें एक विसरलो हांव, तागेले पुरा कडेन बाण मारलेस पळय, तर शरीर मात्र पुरो बाणां आसा आनी मान तागेली अशी हँगींग आसा. तेन्ना सांगता की म्हगेले मान नाका तरी एक सपोर्ट दिया म्हणून. तेन्ना दुर्योधन दुशासना पेटे जाणता की पुरा लोड आनी पुरा उश्य घेवन या म्हणटा मातेका तरी. तो वापस सांगता, अरे हांव घरला बशिल्लो न्हय, पुरा गाद्दे आनी पुरा बेड आनी घेवचे खातीर म्हाका युद्धा म्हणके सन्मानपूर्वक मात्या सपोर्ट दी म्हणून. तें ताका ते माथ्या वचना कशें करचें म्हणून. तेन्ना अर्जुन बाण मारून अशी क्रॉस करून तागे माथ्याका तरी सपोर्ट दिता. बेफिटींग अ वॉरियर इन द वॉरफेअर. ताजे मागीर उद्दाक, ताजे मागीर गंगा मिलन जाता. आनी भीष्मदेवाले इतलें महान चरित्र आसा, ताजे मागीर 9 दिवस युद्ध चालू आसा. एक कडेन तागेले तो पडलेलो आसा आनी काय तो तागेले मृत्यू जाय न्ही. हां, तागेली इच्छा मरण आसना न्हय, तागेले मनान इच्छा आसा की ताका पळोवचें आसा म्हणून तो इतले कश्ट आनी वेदना आनी पेन सहन करून तो जिवंत राबिल्लो आसा इच्छा शक्तीच्या बळारी. आनी मागीर 9 दीस युद्ध जाता. ताजे मागीर द्रोणाचार्य सेनापती जाता, तागेले वध जाता. ताजे मागीर कर्ण जाता सेनापती, तागेले वध जाता. ताजे मागीर लास्ट दुर्योधन जाता, तागेले वध जाता. शकुनी सगळ्याले वध जाता. आनी भीम 100 कौरवांक एकलो मारून सोडता, लास्ट दुर्योधनाक मारून सोडता. आनी ताजे मागीर युद्ध विजय जावन युद्ध कैद जाता. 18th डे 9th डे भीष्मदेव सकाळ पडता आनी 9 days 9 दिवस युद्ध करून युद्ध कैद जाता. पांडव विजय जावन घरले वता ती. आनी कृष्ण पांडवाले राज्याभिषेकू पुरा कंडक्ट करता ती. युधिष्ठिर महाराजाधिराज जावन हस्तिनापुरा राय जावन राज्याभिषेक जावन राजदंड प्राप्त करता ती. आनी मागीर ह्या पुरा सेरेमनी जाल्ली मागीर आमी केन्ना पळय खंयचेय मरताले मनशाक केन्ना आमी वता पळोवच्याक, हॉस्पिटलां वता ती, घरल्या वता ती, तेन्ना चड करून आमी वायट क्लॉथ घालता ती, वायट आनी कसले अलंकार घालना ती, कसले मेकअप आनी करना ती, कसले चंद आंगाल घालना ती. एक शोक प्रकट करचे खातीर आमी वता ती. आमगेले ड्रेस कोड कशें आसता. ह्या पंथा कृष्ण सांगता आतां आमी तांकां भेटूं वचचें आसा म्हणून युद्धभुमी कुरुक्षेत्रारी. आनी तूं सकाळांनी पुरा राजवस्त्र घालका, राज अलंकार घालका, राजमुकुट घालका, राजदंड ग्रहण करका. पुरा मागची मुखारी तुमगेले अधिकारी आसका ती राजदंड घेवन पुरा बँड आसुका, वाद्य आसुका, वज्जप आसुका, अशी पुरा राया म्हणके पुरा प्रोसेशन काडून तुमी वचुका. तांकां बरी आशा दिसता अशी कशी तांणी पुरा मोरू पडल्या तेणी आमी इतले अलंकार आनी ऐश्वर्य कशें दाखोवचें. तुमी वचा ती. तांगेल्या कृष्णाला आदेश पालन करून सक्कर पांडव राजमुकुट, राजदंड, राजवस्त्र, राज अलंकार, पुरा भरजरी वस्त्र घालून थंय येता ती. हां, आनी इतले म्हळ्यार कृष्णाक तसं की तागेली आखरी इच्छा एकच आशिल्ली युधिष्ठिराक आनी पांडवांक राय जाल्लेली पळोवका, ह्या पुरा जगत्याच्या चक्रवर्ती सम्राट जाल्लेले पळोवका म्हण तागेले फायनल डिझायर. हां, आमगेल्या हॉस्पिसांतू आमगेले एक प्रिंसिपल आसा की मरता मनशाले इच्छा कसं कसं आसा म्हणून एक लिस्ट करका, एडवान्स डिरेक्टीव म्हणून. आनी तातूंत बरोवन घेवका की म्हाका हें करचें आसा, म्हाका तें करचें आसा.
त्या पुरा आम्ही प्रयत्न करून तागेले इच्छा पूर्ण करचे प्रयत्न करचे आमगेलें कर्तव्य आसा हॉस्पीस स्टाफ मेंबर्स जाले. सो देवाकूच आशिल्लें हागेले मनाक आसन इच्छा. वॉट इज द एडवांस डायरेक्टीव फॉर भीष्मदेव की ताका युधिष्ठीर महाराजाका राय म्हणून जाल्लेल्या पळोवका म्हणून देवान नॉर्मल शिष्टाचार कसं नाही की पुरा सिंपल वस्त्र घालून वचुका मरताल मनशाक पळोवच्याक त्या ब्रेक करून पुरा ऐश्वर्य संपन्न आमगाल घालून तांकां व्हरता ती. आनी भीष्मदेव सकाळांक पळयता कृष्णांक ते पळय युधिष्ठीर महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठीर महाराज कुरु राजपती युधिष्ठीर महाराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव आज तुमगेले इच्छा प्रमाणे राय जावन राज्याभिषेक करून तुमगेले येता आसा ताका पळोवन भारी 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 खुशी जाल्या. भीष्मदेव सांगता भीष्मदेव की हो दीस पळोवचे खातीर हांव इतले वर्स ह्या जगतांत तूं जीवन काडलेलें आसा. अशें म्हणलां की भीष्मदेवाल प्राय तेन्ना 180 वर्सां आशिल्ले 180 वर्सां आनी अरावंड 72 इयर्स प्राय आशिल्ली अर्जुनाली अरावंड 80 इयर्स प्राय आशिल्ली युधिष्ठीर महाराजाली अरावंड 75 इयर्स प्राय आशिल्ली भीमसेनाली आनी दे वर कन्सिडर्ड टू बी यंग पीपल फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ द्वापर युगा एंड ऑफ द्वापर युगा. आनी ताजी मागिरी भीष्मदेवाल गौरव प्रकट करचे खातीर भगवंत देवान आनीक आयोजन केलां. कसं म्हळ्यार भीष्मा तूं भारी अनुभव आशिल्लो मनुष्य तुका सकट नमुना अनुभव आसा सकट नमुना विद्या सकट नमुन्या कश्ट तुवें पुरा सहन केल्लें आसा आनी पुरा मार्ग काडले आसा आनी जीवन तुगेलें मस्त नमुन्या अनुभवान तुगेलें भरलेलें जीवन आसा आनी तुका बृहस्पतीन पुरा नॉलेज दिल्लें आसा. राजधर्म गृहस्थ धर्म स्त्री धर्म पुरुष धर्म सकट नमुन्या धर्मा तुका नॉलेज आसा. मेगला अशी मना आसा की हो नवीन राय जाल्लो आसा फर्स्ट टायम राय जाल्लो युधिष्ठीर महाराज आतां ताणें जगत त्या राज्य करचें आसा धर्म अनुसार करून धर्म अनुशीलन करचें आसा तेन्ना तुमगेले उपदेश तांकां मस्त आवश्यक आसा. तुमी आतां मोरू भायर सरल्या ती तुमगेले उपदेश केन्ना मेळटलो म्हणून वचचे फुडें तुमी ताका उपदेश करका म्हणून देवान आदेश दिला. आतां पळय आमगेल्या हॉस्पिटलांत तूं मस्त जाण मरतात पळय लास्ट स्टेजान तुका वेंटिलेटर आसा 4 नमुन्या ट्यूब घालिल्ले आसा हां सकट नमुन्याचे कश्ट आसा तातूंत तूं हात उखळचो जायना पांय उखळचो जायना नळीन तुल्यान जेवण घालचें आसा अशी पुरा कश्टान तूं इफ वी गो एंड मीट टेल द पेशंट की तुमगेल्या पुताक तुमी डॉक्टर आशिल्ले ना डॉक्टर यू आर अ सर्जन तर ताका पुरा सर्जरी तुमकां शिकोवका म्हणून प्लीज टीच युअर सन मेडिकल स्टुडंट फुल सर्जरी जनरल सर्जरी सायन्स यू शूड टीच हिम. सो हाव विल इट लूक अरे तो मोरू भायर सरला ताका उलोवचें जायना ताका खावचें जायना ताका पिवचें जायना ताका श्वास घेवचो जायना आनी यू आर टेलिंग यू टीच सर्जरी वॉट कायंड ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज दीस. पण देव कसं म्हणटा की तुवें पुरा नॉलेज ताका दिवका म्हणून. आचार्य अशें म्हणटा ती की तुमकां महाभारत वाचूच्या खातीर वेळ नातल्या रे वेळ ना म्हूण लायका 1,100,000 श्लोकाज इज महाभारत. तातूंत मस्त पर्व आसा ती हां वन पर्व आसा युद्ध पर्व आसा तातूंत एक पर्व आसा भीष्म पर्व. तुमकां कसनय वेळ ना म्हूण आसल्यार तुमी भीष्म पर्व वाचूका तुमकां भीष्म पर्व वाचल्यार पुरा महाभारत वाचील लाभ मेळटा खंय. इतले पुरा इन्स्ट्रक्शन्स आनी इतले पुरा आदर्श विचार भीष्मदेवान सांगिल्ले आसा ती. ह्या जगान तूं कसन धर्म आसा खंयचो धर्म आसा ती कसन नमुन्या धर्म आसा ती त्या सकट धर्मा वर्णन केला. केन्ना वर्णन केला 3.5 करोड इतले बाण तागेल्या शरिरा भितर वचून एकय थेंब रगत तागेल्या शरिरान ना पुरा वचून जाला सुकूनय जाला आनी अस्थि पंजर मात्र तातूंत प्राण मात्र भोंवता आसा रगत बिगत कसले ना इच्छा शक्ती मात्र जिवंत आसा आनी इतली वेदना इतली कश्ट आसा ताका. 2 नमुने वर्णन हांव वाचलां. एक नमुने वर्णन म्हळ्यार त्या कश्टांतूय भीष्मदेवान पुरा शास्त्र वर्णन शास्त्र ज्ञान युधिष्ठिराक दिला. अनेक वर्णन अशें आसा कृष्णान ताका स्पर्श केला आनी स्पर्श केल्यार ताबडतोब कृष्णान स्पर्श केल्या सताक पुरा वेदना नश्ट जाल्या. ताणें सांगूं का म्हणून
कृष्णान दिव्य हस्तस्पर्श करून ताका वेदना रहित केला आणि मागीर भीष्मदेवान पुरा उपदेश केला युधिष्ठीर महाराजाक. केन्ना केन्ना आमी कसं बूक वाचता पळय, भारी लायक म्हणटा ती, मागीर आमकां कळटा की ह्या बूक कोण बरयलें आनी केन्ना बरयलें म्हणून. हां, प्रभुपादान 14th chapter 10th canto श्रीमद भागवतम केन्ना सांगिल्लें त्या गुत जाल्लेरी त्या वाजताना आमकां कळटा, दोळ्या उद्दा येता. केन्ना सांगिल्लें तें? वृंदावनान तूं 3 म्हयने उद्दा आनी अन्न त्याग कर न्हू, बोन आनी स्किन मात्र, तातूंत मांस कसं ना. 25 kilos वेट जालें तांगेलें. तशे अवस्थेन तूं त्या भांतलारी पोवणू एक बोटे उखळच्याक ताकत ना तांकां. दोळे अशी वयर करून दाखयता ती, पळयलें महाराज कोण आयला म्हणून, आनी सोडल्यार दोळे ते सकाळ पडटा. दोळे ओपन करूं जायना, इतली विकनेस आसा. त्या अवस्थेन तूं पुरा जय अद्वैत स्वामी आनी पुरा भक्तान तोंडा येत्राक मायक्रोफोन दवरचें आनी मागीर सांगचें आसा प्रभुपादान तात्पर्य 10th canto 14th chapter ब्रह्मसम्मोहन लीला. लास्ट ते सांगिल्लें आसा डिक्टाफोनारी. तुमी तेन्ना आजी वाचल्यार तुमकां कळटा की वाचताना सहज दिसता, वा ब्रह्मान पुरो खांपिल्लो आसा, लायक लिला वर्णन करता ती. पण आमकां तेन्ना कळटा की ह्या कसल्या अवस्थे बरयला म्हणून. तशी भीष्म पर्व वाजताना आमकां कळटा की खंयचे अवस्थेन तूं हो उपदेश केला म्हणून. तातूंत मस्त मोग आसा फॉर युधिष्ठीर. तागेल राय जालें मागीर सर्वश्रेष्ठ राज्य जावका, धर्मराज्य जावका म्हणून कसो म्हाका गुत्त आसा ते पुरा शरसंवेरी मृत्यूशय्या ताजे वरी बैसून पुरा कश्ट सहन करून मरचे फुडें सांगेल ज्ञान आसता. तातूंत पुरा भीष्माल गौरव आमकां कळटा की देवाला सेवा करची कितली तीव्र इच्छा आसा. जीवने मरणे गती आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. मारी जीवनान तुय सेवा करचें आसा, मृत्यू जावचो करतानाय सेवा करचें आसा, मृत्यून तुय सेवा करचें आसा, मृत्यू मागीरय सेवा करचें आसा. जीवन मृत्यू ह्या पुरा विंगड अवस्था मगेल सेवा राबोवच्याक साध्य ना. कसले अवस्था आयल्यारी मगेल सेवा प्रवृत्ती चालू आसता. मगेल सेवेन तूं कसले विघ्न येना, हांव विघ्न येवच्या दिना. ताजें प्रमाण भीष्मदेवान दिलां. इतले 2-4 श्लोक न्ही, तातूंत मस्त श्लोक आसा. ती व्हडली अध्याय आसा भीष्म पर्व म्हळ्यार. ते आमी वाचूका, ह्या पुरा मनान तूं उडगास करून वाचूका की खंयचे अवस्थेन तूं भीष्मदेवान इतली श्रेष्ठ उपदेश केला. आजही तुमी ते वाचल्यार आजही खंयचे रायान, खंयचे प्रधानमंत्रीन, खंयचेय प्रेसिडेंटान ते वाचून तागेलें राज्य बेस्ट चालू येता. अशी पुरा श्रेष्ठ उपदेश तातूंत केल्लो आसा. गृहस्थ धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, मागीर राजधर्म, सक्कड नमुन्या धर्म तांणी वर्णन केल्लें आसा. आनी ताजी मागीर सक्कड वर्णन पूर्ण जालें मागीर, उपदेश पूर्ण जालें मागीर, पुरा कर्तव्य पूर्ण केलें मागीर भीष्मदेवान ते बाण पुरो आशिल्ले पळय, अशी अनंत बाण हातांत आसा, ते बाण घेवन अशी प्रणाम केला कृष्णाक. पुरा बाण अशें घेवन अशी प्रणाम केला. आनी सकाळांनी मागीर ताजे येवन भीष्मदेवाक प्रणाम केला, चरण स्पर्श केला, आशिर्वाद सगळा आशिर्वाद दिला. ताजे मागीर आखरी लास्ट कृष्णान येद्रा येवचें आसा तेन्ना ताणें भारी सुंदर स्तुती केल्ली आसा की तुमी तेन्ना कितले चंद दीस आशिल्लीं ती. अर्जुना खातीर चक्र घेवन धांवता मेगेल म्हागशी आयली ती, मेगेल येद्रा आयली ती म्हाका मारचे खातीर. अशी मस्त सुंदर वर्णन केलां. आनी दोळ्यांतल्यान अश्रू प्रवाह जाता आसतना, कश्ट अश्रू न्ही, मोगा अश्रू, दोळ्या येद्रा कृष्ण लाभिल्लो आसा. अशी परिपूर्ण अवस्था. यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यते अंते कलेवरम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. परफेक्ट. आणि दीस खंयचो? उत्तरायण सुरू जाल्ले तेन्ना, मकर संक्रांती. सूर्य उत्तरायणा वता आसता फर्स्ट डे. आनी उत्तरायणान तूं भितरी शरीर कैद जाल्यार उत्तर गती म्हळ्यार उर्ध्व गती जाता. त्या खातीर त्यांनी वाट राखून आशिल्ली ती. कितें म्हळ्यार तांकां तशी
दक्षिणायनान तूं वध जर मृत्यू पावल्यार तांगेली गती तीच आशिल्ली. पण जगत्यान तूं सकट नमुना जनसती. ब्राह्मण आसती, क्षत्रिय आसती, वैश्य आसती, शूद्र आसती, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, कोणी योगी आसा, कोणी ज्ञान योगी आसा, कोणी कर्मयोगी आसा, कोणी अष्टांग योगी आसा, कोणी राजयोगी आसा, कोणी सिद्ध योगी आसा. अशी मस्त नमुना ज्ञान ह्या जगा आसा ती. त्या सगळा खातीर श्रेष्ठ मृत्यू, आदर्श मृत्यू दाखोवचे खातीर भीष्मदेवान त्याग केलेले. तांगेल मृत्यू खंयचेय नमुन्या मनशा खातीर श्रेष्ठ मृत्यू आसा. कर्मयोगी खातीर श्रेष्ठ आसा आनी वैष्णव खातीर श्रेष्ठ आसा. स्वार्थी मनशा खातीर श्रेष्ठ आसा. अशी सकड भौतिकतावादी मनशां धरून सिद्ध पुरुष तांगेल सगळा खातीर श्रेष्ठ मृत्यू आदर्श म्हळ्यार भीष्मदेवा मृत्यू. तर देवान तांगेले मृत्यू अशी केला की सकड दृश्टीन तागेलो मृत्यू श्रेष्ठ आसा. आनी एक भक्ता खातीर देव येद्रा आसा, देवाल सुंदर मुखकमल येद्रा आसा, देवाल आशिर्वाद येद्रा आसा, देव येद्रान तूं दोळ्यान तूं पुरा देवालय दर्शन आसा, तोंडान तूं प्रार्थना आसा, देवाला स्तुती आसा, दोळ्यान प्रेमाचे अश्रू येत आसा ती. अशी परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अवस्थेन तूं भीष्मदेवान आमगेल तागेलो शरीर त्याग केलें आनी तागेलो आत्मा स्ट्रेट गोलोक वृंदावनांत जावन पावला. अशी श्रेष्ठ जीवन भीष्मालें. अशी तो प्रसंग तुमी कितली वंटा चिंतन करूं येता त्या प्रसंगार. सर्वश्रेष्ठ मती आमगेल तेन्ना निर्माण जाता. आमगेल कॉन्शियसनेस बिकम्स द बेस्ट कॉन्शियसनेस. केन्ना आमी भीष्मदेवा वयरी चिंतन करता, तागेले महाप्रयाण ह्या प्रसंगा वयरी आमी ध्यान करता, ती आमगेले चेतना सर्वश्रेष्ठ अवस्थेन तूं वचून पावता. फर्स्ट कॅन्टो 8th चॅप्टरान तूं भीष्मदेवाले पुरा वर्णन केल्लें आसा. मस्त प्रश्न करता ती, इतले श्रेष्ठ भक्त जाल्यार कशी कौरव पक्षाक गेल्ले तांणी? तांकां धर्माक ज्ञान ना आशिल्लें, तांकां पुरा नॉलेज ना आशिल्लें, ताणें अशें कितें केलें? तांणी तांगेले पक्ष सोडून धर्म पक्षाक वचूंक आशिल्लें, सत्य पक्षाक वचूंक आशिल्लें. आचार्य सांगता आसा ती की देवाक दाखोवचें आशिल्लें की त्या काळान तूं द्वापर युगा अंत काळान तूं ह्या जगत्यान तूं भीष्मा पशी श्रेष्ठ कोणें नाशिल्लें. भीष्म सर्वश्रेष्ठ महाजन आशिल्ले, द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठतम पुरुष, श्रेष्ठ उत्तम पुरुष. देवा दाखोवचें आशिल्लें की भीष्मा म्हणके श्रेष्ठ आसल्यारी जर त्या व्यक्तीन असत्य पक्षान तूं सहभाग दिल्यार तागेले सर्वनाश निश्चित आसा. त्या खातीर देवान ती वेवस्था केलेली की भीष्मा खातीर भीष्मा म्हणके मनशांनी असत्य पक्षाक भाग घेतल्यार जगत्याक दाखोवचें फाव आसा की तुमी भीष्मा आसल्यार तुमकां कांय कन्सेशन ना. सत्य पक्ष धर्म पक्षा वटून राबून युद्ध केल्यार मात्र तुमकां तुमगेलो विजय आसा. तुमी कितलेय बलवान आसल्यार, कितलेय ज्ञानवान आसल्यार, कितलेय वीर्यवान आसल्यार जीवन केन्नाय सत्य पक्षा वटून चलोवका. असत्य पक्ष साथ दिवन करचो नजा. ह्या सत्य ह्या उपदेश जगाक दाखोवचे खातीर देवान भीष्मदेवाक थंय प्रवृत्त केल्लें. आनी कसं बाह्य कारण, अरे इतलीं वर्सां तागेले कुरू राज्य तो आशिल्लो युवराज आनी धृतराष्ट्र राय आशिल्लो, तागेले युवराज पदारी हो आशिल्लो दुर्योधन, तांगेली चपात केल्ले आमी, तांगेले सॉल्ट केला. त्या खातीर कर्तव्य म्हणून तागेले वटू युद्ध करता. द्रोणाचार्य तागेले वटू युद्ध कितें केल्लें तांकां कोत आशिल्लें, पण तागेले पगार घेवन तागेली तागेलें कुटुंब चलयला. ताका निश्ठा दाखोवचे खातीर तांणी तागेले पक्षा युद्ध केलां. अशें सकड महान महान मनशान एक कर्तव्य म्हणून तागेले वटू युद्ध केलें, तागेले पक्षान युद्ध केलां, सकडाल नाश जाला. आनी एक प्रश्न करता ती की द्रौपदी वस्त्रण जाताना भीष्मदेव थंय आशिल्ले न्हय, कशें जाल्लें आनी कशें केल्लें? तो आचार्य सांगता ती की तेन्ना भीष्मदेवाक माया देवाल मायान आवृत्त केल्लें आशिल्लें. कारण भीष्मदेवा मना आसलें आनी तेन्ना दुर्योधना वध करचें भाव आशिल्लें. दुर्योधन दुशासन सगळ्या वध करचें भाव आशिल्लें. पण देवाल मनान तूं मस्त अलग अलग विंगड योजना आशिल्ली. त्या खातीर भीष्मदेव आमी पळयता पळय केन्ना महाभारतांत तूं ही अपियर्स टू बी टोटली कन्फ्युज्ड. कसं करचें म्हणून गोतना की शस्त्र घेवन तागेले शर्यत छेद करता
की तांकां किरडू का की नुता पैसो का हे पुरा संभ्रमान तूं ते कसं नाही करचो जायनी. आणि लौकिक दृष्टीनं तांकां ते पाप लागले त्या निमित्तानं. कृष्णाल्या योजनेप्रमाणे तांकां पाप लागले की तांणी अशें सांगलें आसता केन्ना शास्त्रांतू की कसलोय अन्याय जातना आमी थंय पळयत रावचे नज. आमी अन्याय जातना पळयत रावल्यार त्या अन्याया पाप आमकांय लागता. कसं करता आमी अन्याय जातना एक तर तो अन्याय वचून राबो का बलपूर्वक आमगेल्या शौर्या निमित्तानं वचून तो अन्याय राबो का अन्याय करतल्याक दिशमार्गान आसल्यार प्रावृत्त करता म्हणून त्या साधन आसल्यार थंय दाखोवन वचूं का लीव द प्लेस. पण थंय राबून असहाय अवस्थेन तूं पळयत राबल्यार तो अन्याय केलेलो पाप ताका लागता आनी तुमकांय लागता. त्या निमित्तानं तांगेल्या दोळ्या एजराक तो अन्याय जाल्ला पळय दुशासनान तिका निर्वस्त्र करचो प्रयत्न केला ते पुरा ताचे परिणाम तांगेले वेळ जाला. तांगेली मती भ्रश्ट जाली तेन्ना आनी त्या निमित्त तांगेली ती अवस्था जाली. लौकीक दृश्टी म्हळ्यार फ्रॉम कर्मकांड पॉयंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्पिरिच्युअल पॉयंट ऑफ व्यू ते पुरा कृष्णाली योजना आशिल्ली की भीष्मदेवाल गौरव कशी जगा भितर प्रकट करता. त्या खातीर कृष्णदेवान पुरा ती वेवस्था केलेली. जगत त्या कसं कसं उपदेश प्राप्त जावका ह्या पुरा लिला करून त्या खातीर प्रत्येक प्रसंग आसता आमगेल्या शास्त्रांतलो महाभारत जावो श्रीमद भागवत जावो ते दोन नमुने पळयता. एक आमी फ्रॉम भौतीक दृश्टीन पळयता फ्रॉम मटिरियल कॉन्शियसनेस त्या पळयता आनी तीच लिला तो प्रसंग आमी स्पिरिच्युअल पॉयंट ऑफ व्यूवर पळयता आध्यात्मीक दृश्टीन पळयता. दोन्ही दृश्टीले अनुभूती विंगड विंगड आसता. लौकीक दृश्टी पळयल्यार ते आमकां विंगड अनुभूती जाता आनी आध्यात्मीक वैष्णव पॉयंट ऑफ व्यू पळयल्यार अनेक अनुभूती प्राप्त जाता. त्या खातीर आमकां हे शास्त्र कळचे खातीर आचार्य टिका वाजोवची मस्त आवश्यक आसा. आमी वाजल्यार आमकां ते कसांनी मना वचना कसान उपदेश कशें प्राप्त जायना. पण आचार्य केन्ना सांगता पळय आमकां एक्सप्लेन करून तेन्ना ताजे मतितार्थ साक्षात्कार आमकां प्राप्त जाता. तर भीष्मदेवान आयुश्य कितें श्रेश्ठ आशिल्लें की विपक्षांतू असत्य पक्षांतू अधर्म पक्षांतू युद्ध करूनय तागेली भक्ती इतली श्रेश्ठ आसा की आजही महाजनांतू तागेली वर्णी तागेली लिस्ट तागेलें नांव आसा फर्स्ट नांव भीष्मदेवालें. कशी आमगेलें जीवन सर्वश्रेष्ठ भक्ती मार्गांतू आमी काडका ताजें प्रमाण दिलां भीष्मदेवान. इसलिए त्या खातीर भीष्मचरित्र वाचल्यार आमगेले आत्म उन्नती जाता आमगेले आत्म प्रगती जाता. देवा मार्गांतू आमी देवा लागीं वता ती. भीष्मदेव स्मरण केल्यार आमगेलें आयुश्य सर्वश्रेष्ठ जाता. त्या खातीर हे चरित्र आसा भागवतांतू कुंती चरित्र आसा परीक्षित चरित्र आसा भीष्मदेव चरित्र आसा ध्रुव चरित्र प्रल्हाद चरित्र. हे चरित्र आमी वाचून त्या व्यक्तिमत्वा वट्टू आमी एक रूप जावचे प्रयत्न करता. त्या व्यक्ती त्या पर्सनालिटी वट्टू आमी भावना दृश्टीनं आत्मदृश्टीनं एक रूप जावका तांगेले गुण आत्मसात करता तांगेले गुणा वयरी चिंतन करता तांगेले प्रवृत्ती वयरी चिंतन करता अशें आमचे खातीर आदेश आसा. त्या खातीर भागवत केल्ले काणी वाचूंक खातीर न्ही. काणी आसा काणी मनोरंजनूय आसा पण त्या काणयेंतल्यान आमकां कसो न्ही ग्रहण करता त्या ग्रहण करचे खातीर तें दिल्लें आसा आनी त्या खातीर देवान ही श्रेश्ठ वेवस्था केल्ली आसा. असल नमुन्या मृत्यू आज इतिहासांत कोणाक जायनी आज ती. असत्य पक्षा युद्ध करूनय अधर्म पक्षा युद्ध करूनय एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श मृत्यू देवान भीष्माक दिला. त्या खातीर तागेलें चरित्र आमकां कळका जाल्यार आचार्य गुरुजनाले तात्पर्य आमकां गोतू जावका तेन्ना ह्या महान जिवनांतुलें महान तात्पर्य आमकां गोतू जाता. अशी भीष्मदेवा चरित्र आसा. तांगेल्या जिवनांत मस्त कश्ट आयल्या ती मस्त नमुने प्रसंग आयला ती मस्त नमुने चॅलेंज आयला ती ताका सांगचे खातीर मस्त घंट जावका ती. पण प्रत्येक तांगेल्या जिवनांत आयले चॅलेंज कृष्ण भावना आधार धरून ताणें सॉल्व केल्लें आसा. प्रत्येक पंथा स्वताल्या वचनाक वचन पालन करून स्वताली प्रतिज्ञा पालन करून धर्म मार्गांतू अनुसरण करून
प्रत्येक समस्या प्रत्येक चॅलेंजांनी ताणें सॉल्युशन दिलां. ताका तरी महाभारत पुरा डिटेल वाचू का की भीष्मदेवाल जिवनांत तूं कसं कसं चॅलेंज आयला आनी प्रत्येक वेळार आनी प्रत्येक प्रसंगांत तूं कशी भीष्मदेवान ओनली ऑन द बेसीस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हाव ही हॅज सॉल्वड सो मेनी अनलिमिटेड प्रॉब्लेम्स ऑफ हिज लायफ ते आमी पळोवका. तेन्ना आमकां कळटा की आमगेल्या जिवनांतूय केन्ना आमगेल्या कश्ट येता ती इतली व्हडले कश्ट केन्ना येना ते आमच्या जिवनांत. कितले भीष्मदेव आयले, कितले प्रल्हाद आयले, तितले कश्ट केन्ना येना ते. त्या खातीर हांवें चरित्र वाचूका मागीर आमकां शक्ती प्राप्त जाता. आमगेल्या जिवनांत उरल्या कश्टाक सहन करचे खातीर आनी सहन करून जाल्यार मागीर ही कृष्ण भावना जीवन कशी तुमी काडका म्हणून आमकां एक साक्षात्कार उपदेश प्राप्त जाता. त्या खातीर पुरो चरित्रांत दिल्लें आसा श्रेश्ठ चरित्र. आनी तें चिंतन मनन कथन करून आमगेलें जीवन धन्य जाता. आमगेलें जीवन सर्वश्रेश्ठ दर्जा वचून पावता. त्या खातीर भीष्मदेवाक आमी प्रणाम करता ती अनंत प्रणाम करता ती. अशें सांगलां की प्रातस्मरणीय अशें सांगलें आसा भीष्मदेवाक. सकाळीं उठत ताका भीष्मदेव, पंचकन्या मेरी द्रौपदी आनी अनसुया, सती अनसुया, कुंती देवी हांगें स्मरण कोरका, पंच पांडवा स्मरण कोरका, भीष्मदेवा स्मरण कोर अशें सांगिल्लें आसा महाभारतांत. तशें केल्यार आमगेले दिवस आमगेले दिसू धन्य जाता. आमगेले भक्तीपूर्ण जिवनांत आमकां यश प्राप्त जाता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.